1 Samuel chapter 1 verse 12 to 17. ती सरस्परा मुखार जायतो वेळ प्रार्थना करीत असताना येली तिच्या तोंडाक पळयतलो. अन्ना मौनपणी प्रार्थना करतली, तिचे ओंठ हालतले पूण तिचो ताळो आयकनातलो. देखून ताका ती पियेल्या जशी दिसली आणि ताणे तिका म्हळे, कितको वेळ तू पियेल्या स्थितीन रावतली, तुजो दाखसरो पयस कर. अन्नान जाप दिली, ना साहेबा, हांव एक निर्भागी स्त्री. हांव जावं दाखसरो जावं हेर सोरो पियोंक ना. हांवें मुजे काळी सरस्परा मुखार ओमतीले इतलेंच. तुजी साकण एक हलकी स्त्री म्हूण लेखी नाका. हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी कंतीन भरलेल्या काळजांत तावन उलयतली. एलीन म्हळे, समाधानान वोच आनी तुवें इस्रायेलाच्या देवाकडे मागलां ते तुका दिव. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, मुझे समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुम्ही कंत काडची सोडा आणि तुम्ही भियोवचे नाका. रोमन चॅप्टर 10 वर्स 9. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वोंटांनी तू परगट उसारची जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सोरेस्पोर आपणा भियेतल्यांची दया करता. Psalm chapter 115 verse 11. सरस्परा भियोन चलतल्यानो सरस्पराचेर विश्वास दवरा, तो तांचो आधार आनी तांची ढाल. Psalm chapter 116 verse 5. सरस्पोर दयाळ आनी नितीवंत, आमचो देव काकुळदार. Matthew chapter 21 verse 22. जे किते बावार्थान तुम्ही मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. Psalm chapter 138 verse 7. विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यारी तू मुजो जीव सांबाळताय. मुझे रागान जळतल्या मुझ्या दुस्मानाचेर तुजो हात तू उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. Malachi chapter 3 verse 20. पूण तुमकां मुझ्या नावाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. Psalm chapter 138 verse 3. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी मुझ्या आत्म्याक धैर्य दिले. Psalm chapter 10 verse 12. उठ सरस्परा, तुजो हात उबार देवा, दुपल्या धाकट्यांक विसर नाका. जेजू दाकोटकारांक नितळ करता. लूक चॅप्टर 17 वर्स 11 to 19. आता जेजू जेरुसलेमाक वचोंक म्हूण समारिया आनी गलिलेया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकतलो. तो एका हळ्ळेंत रिगतना 10 जण कोडकार ताच्या मुखार मेळ्ळे. पयस रावून व्हडल्या तळ्यान बोब मार ते म्हणाले, जेजू मेसरी आमची काकूत कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वोसा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो ते पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत फाटी आयलो आनी जेजूच्या पांया मुळान सरपडून ताचो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक समारियागार. जेजून ताका सवाल केले, 10 जण नितळ जाल्ले न्ही, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या पारग्या शिवाय फाटी येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणी ना जालो गाय? उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाट दन चल, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. मुझे मार्फत गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानय बापाचेर वचूंक जायना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 2. मुझ्या बापाच्या घरान जायती कुडां आसात. नांत जाल्ली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 20. हांव मुझ्या बापा थंय आनी
मुझे ते आणि हांव तुमचे ते आसा म्हूण त्या दिसा तुम्ही समजतल्यात. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 20. सतत हांव तुमकां सांगता, तुम्ही सुस्कान सुस्कान रडतल्यात, पूण संवसार तवळ कुशाल बरयत आसतलो. तुम्ही दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 34. फाल्यांचे चिंतून कंत करी नाकात. फाल्यांची कंत फाल्याक, आयची कंत आजीक पुरो. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 6. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आणि ताणेतात ती कितली बागी, ती दादोशी जातेली. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. देखून सोदा तुम्ही पहिले देवाचे राज आणि ताची खुशी, आणि ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. जेरेमाया चॅप्टर 32 वर्स 27. हांव सोरेस्पोर सगळ्या मनशां कळसो देव, म्हाका कितें असाध्य. एवकरिस्ताची असर्या नियाळच्या वेळार उसारची जेजूची 10 उतरां. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35. जेसून तांकां सांगले, हांवसू तो जिविताचो उंडो. म्हजे सृश्टी येता तो केदींच बुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणें वचो ना. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. जेसू तिका म्हणालो, तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगला न्हय. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेसू परत्यान तांचे लेगी उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37. परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाच्या दिसा जेजू उबे रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, कोणीय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियेवं. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जेसून ताका जाप दिली, हांव सुवाड सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11. हांव बोरो गवळी बकऱ्या पासत आपलो जीव दिता. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27. पूण ते सगळे जेजू तांचे लेगी उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवसू तो, भिये नाकात. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला. देखून म्हाका सत म्हणटालो, काळोखांत उरसो ना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. समाधान तुमचे ते हांव दवन वेता, मुझे समाधान तुमकां दिता. संवसार असले समाधान दिवंक शकना. तुम्ही कंत करची सोडा, तुम्ही भियोवचे नाका. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुम्ही कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आणि मुझेरय विश्वास दवरा. समाधानेचे हात